फुडल्या एप्रिल म्हयन्याचे 21 तारखेक लयराई देवीची जात्रा मनयतले। ही जात्रा विघ्ना बगर मनोवन फाटल्या वर्सा सारखी खेटाखेट जावची न्हय म्हणून देवस्थान समिती फाटल्या कांय दिसांच्यान जात्रेच्या तयारीक लागल्या। अंदूं जात्रे दिसा भरपी स्टॉलांच्या फेरयेचेर मर्यादा घाल्या। ठरावीक सुवातींचेर स्टॉल घालपाक दितले जाल्यार रस्त्या कुशीक स्टॉल घालपाक दिवप ना असो निर्णय देवस्थान समितीन घेतला। जेन्ना धोण आसा पळय न्हू, होमखंडान गेल्या नंतर तांकां कितें तरी जाय, लिंबू सोडा जावं भाजी बिजी खाता ते, त्या खातीर न्ही आमी होमखंडा पासून सादारण 50 मिनटाच्या अंतराचेर एक आमच्या देवस्थानची प्रॉपर्टी नियोजन केल्लें आसा। थंयसर एक रो आसा, म्हणजे थंयसर दुकानां लागतली आमच्या देवस्थानची प्रॉपर्टी। लेफ्ट हँड सायडीकूय दुकानां लागतली, म्हणजे बाकीची सगळी मोकळी जागा आसतली। तशीच हांगसर देवळां आतां हो प्राकार सोडलो न्हू, वयलो रोड आसा पळय न्हू, म्हणजे सर्वे नंबर 93 जो मायनिंग कंपनीच्या हातान आसा, म्हणून आमचे थंयसर आमी दुकानां सायडीक लायिल्ले आनी वयले सगळे पार्किंग। पूण दुकानाचे दुसरे दिसा त्या दुकानां लावपाक मेळटली, पूण तुमी म्हणटात न्ही त्या प्रमाणे घरा खातीर लिंबू सोडा ना कितें पाण्याची वेवस्था ही केल्ली वयतली आनी दुकानां थोडी लागतली। म्हणून हे विथ कन्सल्टेशन विथ द एडमिनिस्ट्रेशन आमी हे तांकां दाखयल्या, इन्क्लुडींग कलेक्टर, की आमी थंयसर दुकानां लायतले ते, आनी तेणी मान्यता दिल्ली आसा। म्हणजे रोड सायडीक दुकानां नासतात, रोड सायडीक अजिबात दुकानां आनी तेंच्यांनी डिझास्टर मॅनेजमेंट हेच्या प्रमाणे ते एक्शन घेताले। समजा एखाद्यान दुकानां लावपाचो प्रयत्न केले तर ते दुकानां उखलून व्हरताले, ते तेंचे डिस्क्रिप्शन गव्हर्नमेंटाचें एडमिनिस्ट्रेशनाचें, तितून आमी इंटरप्रेट करता। आनी आमकां कितें आसा, जे सुयोग्य आनी योग्य जाता पळय निर्विघ्नपणे, त्या खातीर आमी हेका एडमिनिस्ट्रेशनान कोऑपरेट करता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत।